आग्वाद हे हिस्टॉरिक मॉन्युमेंट आणि आमचो डिमांड हा की थिंगा कमर्शलायझेशन काय जावचें न्हू, खाली लोकांनी येवन ती जेल अँड पार्ट ऑफ द हिस्टॉरिक फोर्ट आग्वादा. हांव हिस्टॉरिक कित्याक म्हणटा, आमचे सगळे कितलेशेच इंडिपेंडन्साक जे झगडटाले, इंडिपेंडन्स ऑफ आवर कंट्री इंडिया, ते राम मनोहर लोहियाचे पोतानसून आमचे BJPचे बसून वरिष्ठ नेते थिंगासोर हाडून तांकां आग्वादान घातलेले. म्हणजे प्रिजनर ट्रान्सफर जे आसता फ्रॉम ब्रिटीशचे राजवट जे इंडियेक चलयताले ते पुर्तुगीजाच्या राजवटीन हाडून तांकां बंदखणीन घातलेले आनी ते जेलीन घातलेले तांकां आग्वाद जेलीन. रायट फ्रॉम प्री लिबरेशन, इट इज फॉर इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया, थिंगासून हिंगा हाडलेले इंडियेचे लोकांक, वेदर दे आर फ्रॉम दिल्ली, वेदर दे आर फ्रॉम गुजरात और वेदर दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र, थिंगासून हिंगा हाडून घातलेले. आनी लिबरेशन मुवमेंट TB कुन्ना आसूं, तेचे भायर भरपूर आमचे जितके गोंयकार लिबरेशनाक झगडले टू लिबरेट गोवा फ्रॉम द पोर्चुगीज रूल, तांकां ह्या बंदखणीन हाडून घातलेले, हे जेलीन हाडून घातलेले. ती हिस्टॉरीक आमची जागो वो आमचे गोंय सरकारा कडेन उरचो म्हणून ही आमी मागणी चीफ मिनिस्टरा कडेन घातला. ती कमर्शलायज जावचें न्हू. थिंगासोर कोण अशें फाटल्या दिसांनी म्हणटालो की थिंगा वेडिंग्स जावचे, थिंगा आल्कोहॉल सर्व म्हणटा ते आमी करूंक दिवचे ना. आल्कोहॉल सोरो कित्याक आख्खे आमचे कांदोली विलेजीन, कालांगूट विलेजीन भरपूर रेस्टॉरंट आहा, बार आहा, 5 स्टार हॉटेल आहा, 4 स्टार हॉटेल आहा, शॅक्स आहा, पूण ह्या जाग्यार आमी आल्कोहॉल सर्व करूंक दिवचे ना. हेचे इनॉग्रेशन आमी मागलां की माननीय आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदीन येवन करचे, कित्याक हो हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट ऑफ गोवा, हिस्टॉरीक प्लेस ऑफ गोवा, जो आयज इतलो बरो दिसता, बरो केला आमी. 25 कोटी केंद्र सरकारा कडसून हाडून आमी मोडल्या, 25 crores. तो येवन पोवचो आमच्या गोंयकारांनी पयले, आनी तेचे भायर इंडियन ट्युरिस्ट, तेचे भायर फॉरेन ट्युरिस्ट, आनी थिंगा नॉमिनल फी आमच्या गोंयकारांक भितर सरपाक एक 50 रुपया आसची आनी इंडियनांक भितर सरपाक एक 150-200 रुपया आसची. तितून सावंड एंड लायट शो जावपाक जाता, तितून म्युजियम आसल्यार जाता, एंड ऑल अदर रिलेटेड थिंग्स which is related to the freedom movement of India and Goa. इनॉग्रेशन केन्ना? हितून स्वतंत्र सैनीक जे आमचे गोंयचे आहा, फ्रिडम फायटर्स, तांकां भरपूर म्हत्व दिवपाक जाय. ही जेल डेडिकेटेड टू देम अशी आसपाक जाय. फ्रिडम फायटर असोसिएशनान प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी तुमी ते एक्स चीफ मिनिस्टर जो लेट मनोहर पर्रीकराचे हे करपाक सोदता म्हणटा. भितर धाकटले आमी करूंक सोदताले, पूण ते मागीर पणजे जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें आमी फूल फ्लॅज म्युजियम घालता म्हणून, ते आमी हिंगासरले हें ड्रॉप केलें. हे ओन्ली डेडिकेटेड टू फ्रिडम फायटर्स. तेंचे भितर हांव कसलोच वाद जावचो न्हू. तेंचे जे विचार आहा ते थिंगा आसचे. राम मनोहर लोहिया आसूं, TB कुन्ना आसूं, आमचो दुसरे फ्रिडम फायटर आमचे गोंयचे आसूं, हे सगल्यांचे पोर्ट्रेट्स, मॉन्युमेंट्स थिंगा भितर ते जेलीचे भितर अशे बंदखणीन भितर आहा तशे स्टॅच्यू हे करचे म्हणून हांवें पयलीं सांगलेलें. आजुनी जावंक ना. हांव आमचो जो आर्टिस्ट आहा बाब झिलू हरमलकर हेंचे कडेन जर घडोना करपाक GTDC कडेन, जाल्यार हांव म्हाजे पयशांनी करून घालतलो. TB कुन्नाचो फूल स्टॅच्यू वीथ द जेल क्लोज ते करून घालप, आमचो राम मनोहर लोहियाचो घालप, बाकीचे आनी कोण फ्रिडम फायटराचो जे घालूंक शकता आमी ते. तेंचे जेल सेल्स आहा, तो खंय आसलो ते आहा, राम मनोहर लोहिया खंयचे जेलीन आसलो, ते सगळे आमी थिंगासर आर्टिफॅक्ट्स घालूंक सोदता. ते आमी तेंचे लायफ सायज स्टॅच्यू भितर जेल बाराचेर
तशें रावन ते घालूंक सोदतात. ते गोवा गव्हर्मेंटा कडेन आसलें की आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा कडेन आसलें? हे ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन हँड ओवर दिल्ले आहा आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान. तितून 25 कोटी सेंटराचो पयशे येवन थिंगासर आमी मोडलेले आहा. आतां हांव कित्याक म्हणटा हें काडून कोणाक तरी दिलें चलोवपाक अशें जावंक जायना. आमचो तिराकोलचो फोर्ट आयज पासून गोंय सरकारा कडेन ना. तिराकोलचो फोर्ट जो आहा किल्लो जो आहा तितून भितर कोणें हॉटेल घालून चलयता, आमच्या गोंयकारा कडेन ना. हो हिस्टॉरीक मॉन्युमेंट आमचे कडेन उरचो हें म्हाजी मागणी. तुमी क्लीन करपाक मेंटेन करपाक कोणाय कडेन दिल्यार जाता. इको क्लीन आहा आनी कोण आहा जे आमचे हॉस्पिटलां क्लीन करतात ते क्लिनींग डिपार्टमेंट इन द नेम ऑफ क्लिनींग तुमी ते कोणाक हॉटेल चलोवंक दिनाका, रेस्टॉरंट चलोवंक दिनाका. हें म्हाजें स्ट्रिक्ट तेजेर हें आसतलें. वी वील नॉट कीप क्वायट. फाटल्या दिसांनी एक टेंडर येयल्लो, थिंगा कितें एंटरटेनमेंट झोन म्हणून कोण तरी घालूंक सोदतालो, कोण तरी भोंवतालो थिंगासर रेस्टॉरंट ओपन करपाक, जे कोणें घेवंक सोदता पळय तो दृश्टी घेवंक सोदताले ते. आय एम नॉट अगेन्स्ट दृश्टी, बट आय एम अगेन्स्ट एनीबडी ट्रायंग टू ओपन अ एंटरटेनमेंट झोन इनसायड. थिंगा आमी सोरो सर्व करूंक दिवचे ना, आमी अल्कोहॉल सर्व करूंक दिवचे ना भितर. हे इतले तेणी जाणा जावन घेवपाक जाय. जे कोण प्लॅनिंग करता पळय तेणी पयलें चिंतपाक जाय की ह्या हिस्टॉरीक मॉन्युमेंटान सोरो सर्व जातलो काय ना, आमी दिवचे ना करपाक. हे पयलें कोणें तें चिंतपाक जाय तकलेन. एज लॉंग एज आय एम MLA ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड आय एम देर एज अ सिटींग MLA ऑफ दॅट, I will not allow.